नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. पाकिस्तानाचो आतंकवादाक आशिल्लो तेंको उक्ताडार हाडपा खातीर भारत सरकारान घडयल्या सर्वदलीय प्रतिनिधी मंडळ. विदेशांत वचून पाकिस्तानाचे कर्तूब प्रतिनिधी मंडळ हाडटले उक्ताडार. लिओ पोप 14 हांणी आयज व्हॅटिकन शारांतल्या सेंट पीटर स्क्वेअरांत नवे पोप म्हूण सोपूत घेतलो. भारताच्या वतीन राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंग सोपूतविधी सुवाळ्यात जाले वांटेकार. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाच्या फाटभुंयेर गोंया सयत पुराय देशभरात सुरू आसा तिरंगा यात्रा. आमची लढाय आतंकवादा आड मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सिल्वन काजू गोंयचे मुळावे उत्पादन आणि गोंय राना प्राधिकरणाचो ब्रँड. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. एकवटीत रावन सकारात्मक देश निर्माणीत जावया वांटेकार. शंखनाद महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा गुरू गोविंद देवगिरी हांचें आवाहन. आणि आता खबरो विस्तारान. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा उपरांत आता सरकार पुराय संवसारभर पाकिस्तानी सरकारान कशे तरेन आतंकवादाक तेंको दिला हें उक्ताडार हाडपा खातीर वावुरपाक लागला. ह्या फाटभुंयेर संवसारांतल्या विंगड देशांनी आपले प्रतिनिधी मंडळ धाडून पाकिस्तानान घडोवन हाडिल्ल्या वायट कृत्याची जाणविकाय करून दिवपा खातीर हें प्रतिनिधी मंडळ वावुरतलें. वन नेशन वन मेसेज ह्या अभियाना खाला तरेकवार पक्षांतल्या राजकीय फुडाऱ्यां सयत हें प्रतिनिधी मंडळ संवसारभरांत भारतान आतंकवादा आड घेतिल्ली भुमिका मुखार दवरतलें. बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ साऊदी अरब, कुवेट, बहरीन आनी अल्जेरिया देशांत वतलें. जाल्यार सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ मिस्र, कतर, इथिओपिया, दक्षिण आफ्रिका देशांत वतलें. संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जपान आनी सिंगापुरांत वतलें. जाल्यार श्रीकांत एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ संयुक्त अरब अमिरात, लायबेरिया, कांगो, सायरोलियोन ह्या देशांत वतलें. रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ यूके, फ्रांस, जर्मनी, युरोपीय संघ, इटली आनी डेन्मार्कांत वतलें. जाल्यार शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राझील आनी कोलंबियांत वतलें. कनिमोझी करुणानिधी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लें प्रतिनिधी मंडळ स्पेन, ग्रीस, स्लोव्हेनिया, लाथव्हिया आनी रशियांत वतलें. भाजपाचे वांगडी सन्मीत पात्रा हांणी पाकिस्तानाचें खरें स्वरूप संवसारा मुखार येतलें अशें म्हळां. विदेशांत वचपी सर्वदलीय प्रतिनिधी मंडळाक विदेश सचिव विक्रम मिश्री आयज मार्गदर्शन करतले. विश्व के पटल पे जो बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए. पर जब राष्ट्र की बात आती है, हम सब एक हैं. लिओ पोप 14 हांणी आयज व्हॅटिकन शारांतल्या सेंट पीटर स्क्वेअरांत नवे पोप म्हूण सोपूत घेतलो. ह्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत संवसारभरांतले फुडारी व्हॅटिकन शारांत हाजीर आशिल्ले. भारताचे प्रतिनिधित्व राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंग हांणी केलें. रोमन कॅथोलिक चर्चचे आदले पोप फ्रांसिस्क हांकां 21 एप्रिलाक मरण आयिल्लें. तांची पिराय 88 वर्सांची आशिल्ली. ताच्या उपरांत 8 मे ह्या दिसा कार्डिनलांनी मतदान करून नवे पोप म्हूण लिओ हांचें नांव निश्चित केलें. नवे पोप लिओ हांचें खरें नांव रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिबोस्ट अशें आसा. परंपरे प्रमाण तांकां नव्या पोपाक धर्मीक वस्त्र आनी एक मुदी भेटयली. हें वस्त्र आनी मुदी म्हळ्यार तांणी घेतिल्ल्या पोप पदाचें प्रतीक जावन आसा. आणि आता खबर तिरंगा यात्रेची. जम्मू काश्मीरच्या शोपियांत ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाच्या फाटभुंयेर तिरंगा यात्रा घडोवन हाडली. तिरंगा यात्रा भटपुरा सावन सुरू जावन शोपियांतल्या घंटाघरांत संपन्न जाली. हाचे फुडारपण भाजपा फुडारी आनी जम्मू काश्मीर वक्फ बोर्डचे कार्यकारी वांगडी जावेद अहमद हांणी केलें. जम्मू काश्मीरांतल्या रियासींत लेगीत तिरंगा यात्रा घडोवन हाडली. ह्या यात्रेत अस्तुऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतिल्लो दिसून येतालो. तिरंगा यात्रेक वांटेकार जाल्ल्या नागरिकांनी सैनिकांनी दाखयल्ल्या शौर्याक नमन केलें.
महाराष्ट्रात लेगीत तिरंगा यात्रेचे आयोजन झाले। नागपूरच्या तिरंगा यात्रेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाटेकार झाले। ह्या वेळार लोकांमध्ये देशभक्तीचे ल्हार दिसून येताले। जे तरेन सैन्य दळांनी ऑपरेशन सिंदुरात पराक्रम दाखयलो ते फाटभुंयेर पुऱ्या देशाची जनता सैन्य दळाच्या फाटल्यान घटमूट उभी आसा अशें महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगले। जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगणाच्या हैदराबादात सिटीजन्स फॉर नॅशनल सिक्युरिटी ह्या बावटेखाला तिरंगा यात्रेचे आयोजन झाले। ह्या यात्रेत आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय कोळसो आणि खाण मंत्री जी किशन रेड्डी आणि हेर मानेस्त वाटेकार झाले। हुसेन सागर तलावाच्या सामकार ह्या यात्रेचे आयोजन झाले। गुजरातच्या साणंदात ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाच्या फाटभुंयेर तिरंगा यात्रेचे आयोजन झाले, जातून केंद्रीय गृहमंत्री वाटेकार झाले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या गुजरात भेटेर आसात। इतले मजगती गोंयांत लेगीत तिरंगा यात्रेचे आयोजन झाले। भारताची लढाई ही आतंकवादा आड असून खंयच्याच देश वा धर्मा आड ना। आतंकवाद पुराय हुमटून उडोवपा खातीर भारतान उखलिल्ल्या पावलांक समेस्त देशवासियांनी आनी गोंयकारांनी तेंको दिला। कलम 370 रद्द करून आमी वगी रावचे ना जाल्यार आमी पीओके लेगीत मेळयतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी साखळेत देशप्रेमी नागरिकांनी घडोवन हाडिल्ल्या तिरंगा यात्रेत दिली। आमच्या म्युनिसिपालिटी पासून शिवाजी मैदानाच्या पर्यंत काढली त्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। आयची तिरंगा यात्रा जी आशिल्ली हो जवानांचो जोश वाडोवपा खातीर जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम अटॅकाच्या उपरांत आमच्या पुराय जवानांनी सैन्य दलात जे दहशतवाद नष्ट करपा खातीर जे ऑपरेशन सिंदूर घडोवन हाडले त्या ऑपरेशन सिंदुराक सपोर्ट करपा खातीर आणि भारताची ही लढाई जी आशिल्ली ही आतंकवादाच्या विरोधातली लढाई आशिल्ली। भारताची लढाई ही खंयच्या देशाच्या विरोधात ना, भारताची लढाई ही खंयच्या धर्माच्या विरोधात ना, भारताची लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसा। वो आतंकवाद सोपोवपा खातीर पुराय देशातले नागरीक, पुराय गोंयांतले नागरीक, समेस्त साखळेकार नागरीक हे भारतीय जवानांच्या बरोबर आसा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आसा। आणि ते दाखोवपा खातीर आज समेस्त युवा तरणाटे वर्ग, सगळे समेस्त नागरिक, म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणी सगळे जाण हे पुराय साखळेंतल्यान तेंच्यांनी भव्य अशी तिरंगा यात्रा रॅली काढली। तांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। आमचो असोच तेंको हो सदोदीत भारतीय सैन्या खातीर आसतलो। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 19 ते 24 मे मजगती नेदरलँड, डेन्मार्क आणि जर्मनी देशाच्या भेटेर वतले। ह्या भेटेत ते ह्या देशातल्या वडील फुडाऱ्यांकडेन आणि विदेश मंत्र्यां वांगडा बसका करतले। ह्या बसकेत द्विपक्षीय मजत, वेपार, उद्देग आणि एकामेकाच्या हिताच्या राखणे विशीं भासाभास जातली। राणी अहिल्याबाई होळकर हांची 300वी जन्मजयंती मनोवपा खातीर भारतीय जनता पक्षान व्हडा प्रमाणात तयारी केल्या। राणी अहिल्याबाई होळकर हांची जन्मजयंती समारोह 10 दीस मनोवपाचे भाजपान निश्चित केला। भाजपा वाराणसीचे प्रभारी अरुण पाठक हांणी राणी अहिल्याबाई होळकर हांच्या जन्मजयंतीच्या तयारीची अधिक माहिती दिली। श्री माता अहिल्याबाई होळकर का 21 मई से लेकर 31 मई तक हम लोग का 300 जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आज जिस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विश्वास के आधार पर सबका कल्याण कर रही है, लगभग वही संकल्पना से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई की भी थी, सबका साथ सबका विकास। लोगों कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, सनातन धर्म को मजबूत करना। आज से 300 वर्ष पहले कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को पुनरुद्धार का काम किया। इस सबको लेकर हम लोग 21 मई से 31 मई के बीच में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाने वाली है। आम आदमी पक्षाच्या 15 नगरसेवकांनी राजीनामो दिला आणि ह्या नगरसेवकांनी इंद्रप्रस्थ विकास पक्ष ह्या नावान तिसरी आघाडी घडयल्या। आम आदमी पक्षाच्या भ्रष्टाचाराक लागून ह्या नगरसेवकांनी राजीनामो दिला अशें भाजपाचे फुडारी सतीश उपाध्याय हांणी म्हळां। जिस तरह से 11 साल दिल्ली में विकास की गति रुकी थी और उसी तरीके से 2.5 साल में जो पार्षद थे वो भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण फ्रस्ट्रेट हुए और फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने फौजखास के पार्षद कमल भारद्वाज,
मालवीय नगर की पार्षद लीना कुमार ने इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, जिसके नेतृत्व में उन्होंने काम किया, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस तरह से पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। या लहानशा विसवापर्यंत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचे उकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कांपालच्या दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर काजू महोत्सवाचे 2 दिसांचे आयोजन जाला। काजू महोत्सवाचे काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। त्या वेळार तांच्या वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राणा मंत्री विश्वजीत राणे, राणा महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे, आमदार उल्हास तुयेकर, डॉ चंद्रकांत शेटे, प्रेमेंद्र शेट, प्रवीण आर्लेकार, गणेश गांवकर हांच्या सयत राणा खात्याचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले। सिल्वन काजू हे गोंयचे मुळावे उत्पादन आणि गोंय राणा प्राधिकरणाचो तो एक ब्रँड जावन आसा। नागरिकांनी ह्यो काजू विकत्यो घेवपाक जाय। काजूचो फुडार घटमूट करपा खातीर आनी येवपी पिळगेक काजू मेळच्यो ह्या खातीर चडांत चड काजू रोवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें। सिल्वन नावान पयले फावटी म्हणजे गव्हर्नमेंट आपलो प्रॉडक्ट ब्रँड करू शकता, कॉर्पोरेशन आपलो प्रॉडक्ट मार्केटात हाडू शकता, हे डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी करून दाखयलें। त्याबद्दल खरोखरच हांव तिचें मनापासून अभिनंदन परत एकदा करता। कारण कॉर्पोरेशन्स वेगवेगळी कामां करतात, पण तेजेर करून शेतकऱ्यांनी तयार केल्लें प्रोडक्शन आपूण विकत घेवप, तेका ब्रँड करप, तेका मार्केट करप, म्हणजे शेतकऱ्यांक खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करप हे काम ती करता, तांचें कॉर्पोरेशन करता। मनापासून खूब खूब बरें दिसता। आमी सातत्यान हांवें कित्याक म्हटलें, ह्याच्या फुडें समेस्त गोंयकारांनी आमकां जर गोंयचो आनी ऑर्गेनीक काजू जर खावपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हणूं येता की सिल्वनूच घेवचो, जेणे करून तो ओरिजिनल ऑर्गेनीकूच आसतलो, तो आफ्रिकेचो आसचो ना। हाजी गॅरंटी ताजेर आशिल्लो QR कोड स्कॅन केल्या उपरांत ती काजू काणकोणची आसा, सांग्या वयली आसा काय सत्तरींतली आसा ही आमकां एक्झॅक्टली कळपाक शकता। फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान कॅश्यू प्लांटेशन आपल्या जमनीतूय वाडयला, बट ते समेस्त गोंयकारांक वाडोवपा खातीर इट इज अ कॅश्यू फॉर नेक्स्ट जनरेशन हो कन्सेप्ट आमी दवरपाक जाय। आयज ज्यो आमी काजू खाता त्यो आमच्या आज्यान लायल्ल्यो, आमी काजू आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक जर दवरतले आसत जाल्यार आमकां संकल्प करपाक जाय प्रत्येक गोंयकाराक की आमी काजू प्लांटेशन करपाक जाय। कॅश्यू फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आणि एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन ओरूच्या सिजनाक आमी कॅश्यू ही सबसिडायज प्रायजात दिवपाची तयारी आसा। खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी कॅश्यू रावच्यो आणि आमी जशें म्हणटा की इट इज एन विजन फॉर 2047। गोंयच्या फेणयेक GI टॅग मेळिल्ल्यान संवसारांत आतां फेणी गोंयची म्हूण नामना मेळटली। शेतकामती काजूचे पीक घेवपाक खर मेहनत करतात तेन्नाच आमकां बरे तरेच्यो काजू पर्यटकां मेरेन पावप शक्य जाता अशें राणा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे हांणी सांगलें। Cashew industry to promote our beautiful cashew fruit, which we call in Goa, we call it our way of life, and the backbone behind this cashew industry are the farmers, the hard-working farmers and the self-help groups
who toil day and night in the farms of the cashew, the orchards of the cashew plantations, to give us this beautiful fruit, the nut, in this beautiful packets that every tourist comes to Goa and buys the packets for. The Feni industry, which is coming up now, which has got a GI tag finally, is this liquor is going to go to the world and is going to be on par with the other liquors of the world. So basically to promote the cashew industry, to see the production of cashew increases in Goa, and we become the #1 producers of cashew in India. पंचवडी शिरोडेच्या आंबेगारांत आयज आदले खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांच्या हस्तुकी मसणुजेचें लोकार्पण जालें. फ्रांसीस सार्दिन खासदार असताना ह्या मसणबोये खातीर यत्न जाल्ले. आदले सरपंच विशांत गांवकर हांणी ह्या मसणबोये खातीर वावर केल्लो. मनशाच्या निमण्या कार्या खातीर बऱ्योच आडमेळी येताल्यो आनी त्यो पयस जातल्यो अशें आदले खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी गांवांतल्या नागरिकांक संबोधीत करतना सांगलें. लास्ट रायट्स गोंयचे कोणाक मोरपुऱ्यान ताका जायतें काम केलें, पूण जेन्ना तो मोडटा तेन्ना ताका रेस्पेतान ताचे मोडे हाडून जावं क्रिस्तांव आमी पुजतात, तुमी लासतात, हें तुमकां आयज तुमच्या गांवांत तें सोंपेपण मेळ्ळां. फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केलें. देशांत आनी राज्यांत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्यान महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचें काम सोंपें जालें अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फोंड्यां जाल्ल्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, फोंड्याचे आमदार रवी नायक, रितेश नायक आनी हेर फोंड्याचे फुडारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. प्रोग्राम असतात, नरेंद्र मोदींनी हे स्वतः रिव्ह्यू घेता, माझ्या देशातल्या नागरिकांक सगळे मेळटा काय ना काय म्हणून आम्ही जेव्हा युवा शक्ती म्हणटा त्या युवा शक्तीक काम दिवपाचें काम माझ्या सरकारान केलां. सनातन राष्ट्र निर्मितीच्या जयघोषान काल सावन शंखनाद महोत्सव फार्मागुडीत सुरू जालो. आयज ह्या महोत्सवाचो दुसरो दीस. आयच्या सत्रांत उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती सतीश महाना हांचें मार्गदर्शन जालें. ह्या वेळार तांणी भारत देश म्हळ्यार फकत जमनीचो तुकडो नसून तो एक जितो आत्मो आसा अशें सांगलें. हमने जिस धरती के ऊपर जन्म लिया है, ये धरती केवल भूमि का टुकड़ा ही नहीं, हमारे लिए जीवन जीने का एक साध और एक साधन. हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समर्पण, हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारे विचार सारे के सारे हम इसमें देखते हैं. भारत वर्ष, भारत देश केवल एक भूमि का टुकड़ा ना होते हुए एक जीवंत आत्मा है. और ये जीवंत आत्मा जिसको हम सनातन के रूप में कहते हैं, जिसकी ना शुरुआत है ना किसी का अंत है, और जो अनवरत चलने वाला आदि काल तक ये एक राष्ट्र पुरुष के रूप में हम उसको. हिंदू धर्मातल्या दर एका मनशान जात विसरून एकठांय येवप गरजेचें आसा. आमी एक रावल्यारूच टिकतले आनी ह्या एकींतल्यान आमी सकारात्मक देशाची निर्मणी करपाक शकतले अशें राम जन्मभूमी ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष आनी आध्यात्मिक गुरू गोविंद देव गिरी हांणी आपल्या मार्गदर्शनांतल्यान आवाहन केलें. एक तो उस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है. मित्रों, विडंबना ये है, हमारे शत्रु या हमारे विरोधक कोई गैर नहीं है. हमारे भीतर ही जिन लोगों की बुद्धि मारी गई और जिन लोगों को सनातन का बोध नहीं, वे विरोध में खड़े हो गए. वक्फ बोर्ड का जो नियम हमारे केंद्रीय शासन ने परिवर्तन के लिए लोकसभा में लाया था, उसका समर्थन करने वाले लोगों में 200 लोग वो थे जो अपने को हिंदू कहलाते. तिसालान जावपी पैंगीण काणकोण म्हालांतली गड्यांची जात्रा काल जाली. ह्या जात्रेंतल्यान समाजातलो एकचार दिश्टी पडटा. पळोवया ह्या जात्रेचो एक नियाळ. 3 वर्सांतल्यान एक फावटी जावपी पैंगीण काणकोण म्हालांतली गड्यांची जात्रा काल वेलवाडा पैंगीणच्या बेताळ देवालयाच्या सामकार जाली. ह्या जात्रेक गोंय विधानसभेचे सभापती आनी थळावे आमदार रमेश तवडकार, पैंगीण पंचायतीची सरपंच सविता तवडकर,
पैंगीणच्या परशुराम पंचग्राम समितीचे सगळे जाळवंडार, पंचग्रामातले ग्रामस्थ व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. गड्यांच्या जात्रेची पुराय व्यवस्था बरे तरेन गांवच्या लोकांनी सांबाळून जात्रा बरे तरेन आयोजित केली. लागीं 4 ते 5 हजार लोक काणकोण म्हाल आणि गोंयच्या विंगड वाठारांतल्यान ह्या आगळ्या वेगळ्या जात्रेचो अणभव घेवपाक आयिल्ले अशें गोंय विधानसभेचे सभापती आणि थळावे आमदार रमेश तवडकर हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. काणकोण म्हालांतली अत्यंत एक प्रसिद्ध अशी जात्रा ती म्हळ्यारच गड्या जात्रा. आणि गड्या जात्रा ही अत्यंत बऱ्या तरेन आयोजन जावचें हें जे आमचे स्थानीक श्रद्धालू आसा तशेंच गोंयभरचे श्रद्धालू आसा अशें तांची अपेक्षा आशिल्ली. आनी आज म्हाका दिसता सगळ्यांत आज हो शेवटचो टप्पो आसा आनी त्यामुळे जे पैंगीण पंचग्राम समितीचे आयोजन समिती जी आसा की वेवस्थापन समिती आसा तांणी इतलें शिस्तबद्ध अशें आयोजन नियोजन ह्या जात्रे निमित्तान केलें आणि त्यामुळे तांचे खरें अभिनंदन करपाक जाय. तशेंच शासकीय यंत्रणेन सुद्दां बरे तरेचे सहकार्य ह्या जात्रेक दिल्लें आसा आणि एक यशस्वी आयोजन ह्या जात्रेचें जाल्लें आसा. गड्यांची जात्रा दर 3 वर्सांनी वेलवाडा पैंगीणच्या बेताळाच्या देवळा कडेन जाता. 1 वर्सा जेवणी टको आणि दुसऱ्या वर्सा गड्यांची जात्रा आणि तिसरे वर्स रिकामे अशा पद्धतीन ही जात्रा संपन्न जाता. ही जात्रा गांवांतल्या वेगवेगळ्या जातींच्या एकचाराची देख आसा अशें गोंयचे लोककला अभ्यासक अजित पैंगीणकर हांणी सांगलें. ह्या बेताळाच्या देवळा कडेन दर 3 वर्सांनी जी गड्याची जात्रा जाता ताजे पयलें टका हो उत्सव जाता. एकूण 3 उत्सव जातात. जेवणी नांवाचो एक उत्सव जाता, टका उत्सव जाता. टका हो संचार आसता. एकंदरीत टका संचार म्हणल्यार दुसऱ्या वर्साक जी गड्याची जात्रा जाता ताजें आमंत्रण दिवपा खातीर ह्या 3 गांवां लोलये, पैंगी आनी खरेगार ह्या 3 गांवांक हे आमची गड्याची जी टक्याची जो जमाव आसा तो सगळो भोंवता, रानांनी भोंवता आनी ज्या ज्या जाग्यार जी दैवत आसा त्या दैवता कडेन वचून सांगणी करून ह्या उत्सवाचें आमंत्रण दिता. तर म्हणजे बेताळ हो बेताळाच्या ह्या निमतान ह्या जत्रेच्या निमतान आनी टक्याच्या निमतान 3 होळीचो एक टक वाचलो वता. त्या टक्याचेर टका वाचन म्हळ्यारच बेताळ देवाची एकंदरीत बेताळ देव हांगा कसो पावलो आनी ताका कशें हांगच्या लागींजाण ह्या जाणकार वेळीपान कशी ताका हांगा थांबोवन दवरलो आनी हाजे पयलीं तो 12 राज पादाक्रांत करून ह्या 13 घरांच्या आयले उपरांत ताका उतर दिलें की आमी दर 3 वर्सांनी गड्या जात्रा करतले, टक करतले, जेवणी करतले. आनी ह्या समाजाक ज्या 3 गांवांत जे विविध जातीचे लोक आसात ना तातूंत महारा पासून ब्राह्मणा पर्यंत हे सगळे लोक ह्या सादारणपणे उलोवन सांगपाचे 26 जाती ह्या हो उत्सव मनोवपा खातीर वावुरतात आनी एकचारान आनी एकदिलान हें सगळें काम करतात. ह्या जात्रेक 4 गडे बेताळाच्या देवळांत येवच्या पयलीं पैंगीण पंचग्रामांत आशिल्ल्या देवस्थानाक भेट दिवन येतात. दर एका देवळांत ह्या 4 गड्यांचो मान जाता आनी उपरांत हे 4 गडे सांजेच्या 3 ते 4 वरांचेर बेताळाच्या देवळा कडेन येतात. ह्या देवळांत पावतकच तांकां न्हाण घालतात आनी पुराय तरेन सजोवन 40 ते 50 फूट उंचायेर आशिल्ल्या राटाक म्हळ्यारच एका चक्राक बांदून ह्या 4 गड्यांक दोनूय दिकांनी गोल गोल घुंवडायतात. म्हालगडो जमिल्ल्या समेस्ताक खोशी जाली अशें विचारता आनी जात्रा संपन्न जाता. ह्या जात्रेच्या आयोजना विशीं परशुराम पंचग्राम समितीचे आदले अध्यक्ष उदय प्रभुगांवकर हांणी चड म्हायती दिली. गड्याची जात्रा म्हणजे दिसाला परा 3 वर्सांतल्यान एकदां जाता. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. भारतात तुर्कीच्या विरोधात आवाज वाडपाक लागला. देशातल्या व्हड व्हड शिक्षण संस्थांनी तुर्की देशा वांगडा आशिल्ली समजिकायेची कबलात रद्द करपाचें थारायलां. IIT मुंबईन तुर्की कडेन आशिल्ली समजिकायेची कबलात निलंबीत केल्या. तुर्की वांगडा जी सत्य परिस्थिती उप्रासल्या त्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला अशें IIT मुंबईन कळीत केलां. हैदराबादच्या पोन्न्या बाजारांत आशिल्ल्या मीर चौकातल्या गुलजार कृष्णा पल्स आनी मोदी पल्स विभागांत उजो लागिल्ल्यान 16 जाणांक मरण आयलें. 4 मिनारच्या गुलजार हाऊसांत पयल्या माळ्याचेर AC कॉम्प्रेसर पेटिल्ल्यान हो भयानक उजो पेटलो. 3 जाणांक घडणूक थळाचेरूच मरण आयलें जाल्यार हेर 13 जाणांक वेगवेगळ्या इस्पितळांत मरण आयलें. बरेच जाण हातूंत गंभीर जखमी जाल्यात. मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां आनी घडणुकेक लागून प्रभावित जाल्ल्या कुटुंबाक मजत दिवपाची घोशणाय केल्या. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. तांणी घडणूक थळार भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर उजवाडिल्ल्या संदेशांत दुख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक 2 लाख रुपयांची मजत जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक
50,000 रुपयाची मजत दिवपाची घोषणा केल्या. हरिद्वारच्या हरकीपेडी ह्या भागातल्यान पुलिसांनी बांगलादेशी बायलेक अटक केल्या. बांगलादेशी रुबीना फाटली कितलीशीच वर्सां रुबी म्हण ह्या भागात रावताली. पुलिसांकडच्यान सुरू आशिल्ल्या अभियानाच्या फाटभुंयेर ही अटक जाल्या. 10 वर्सां पयलीं रुबीना आपल्या भुरग्या सयत बांगलादेशासावन भारतात आयली. उपरांत तिणें पिलीभीतच्या संतोष हाचे कडेन लग्न केलें आनी हरिद्वारांत रावपाक लागली. रुबीना कडच्यान थळावे आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड हस्तगत केल्या अशी माहिती SSP प्रेमेंद्र सिंग दोबाल हांणी दिल्या. पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी. उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी. उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है. आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है. इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं. मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी इसमें पहचान हो जाएगी. आयज संवसारीक संग्रहालय दीस. दर वर्सा 18 मे ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस मनयतात. 1983 वर्सा एकवटीत राष्ट्रसंघान संग्रहालयाचे महत्व नागरिकांक समजोवचें म्हण 18 मे हो दीस संवसारीक संग्रहालय दीस म्हणून घोषित केलो. हे फाटभुंयेर आयच्या दिसा भारतीय पुरातत्व विभागाच्या सगळ्या संग्रहालयांत फुकट प्रवेश दिवपाची घोषणा भारतीय पुरातत्व विभागान केल्ली. आणि आता वचूया खेळा मळार. IPLच्या आयच्या पहिल्या खेळांत पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा. पंजाब किंग्स पंगडान 20 षटकांत 5 गडे वगडावन 219 धांवड्यो काडल्यो आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मुखार 220 धांवड्यांची मोख दवरली. पंजाब किंग्स पंगडा कडच्यान खेळटाना नेहाल वडेरान 70 जाल्यार शशांक सिंगान 59 धांवड्यांचे योगदान दिलें. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना राजस्थान रॉयल्स पंगडान 17.2 षटकांत 5 गडे वगडावन 181 धांवड्यो केल्यात. IPLात आयज दुसऱ्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं खेळ जाता. दोनूय पंगड प्ले ऑफच्या सर्तीत अजूनय आसात. गुजरात टायटन्स पंगड 16 अंक घेवन पहिल्या पांवड्यार, जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा कडेन 13 अंक आसात आणि ते 5व्या पांवड्यार आसात. आयज दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक पहिल्या चारांत येवपा खातीर हो खेळ जिखप गरजेचें आसा. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पाकिस्तानाचो आतंकवादाक आशिल्लो तेंको उक्ताडार हाडपा खातीर भारत सरकारान घडयला सर्वदलीय प्रतिनिधी मंडळ. विदेशांत वचून पाकिस्तानाचे कर्तूब प्रतिनिधी मंडळ हाडटले उक्ताडार. लिओ पोप 14 हांणी आयज व्हॅटिकन शारांतल्या सेंट पीटर्स स्क्वेअरांत नवे पोप म्हूण घेतलो सोपूत. भारताच्या वतीन राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंग सोपूत विधी सुवाळ्यात जाले वांटेकार. ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाच्या फाटभुंयेर गोंया सयत पुराय देशभरात सुरू आसा तिरंगा यात्रा. आमची लढाय आतंकवादा आड मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. सिल्वन काजू गोंयचे मुळावे उत्पादन आणि गोंय राना प्राधिकरणाचो ब्रँड मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. एकवटीत रावन सकारात्मक देश निर्माणीत जावया वांटेकार. शंखनाद महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा आध्यात्मिक गुरु गोविंद देवगिरी हांचे आवाहन. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.